स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया मती मंडनी काहीच नेणे मती मंडनी काहीच नेणे सांख्य अथवा न्याया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। सगळे श्रोते गणांक नमस्कार। श्रोते जनांक आजी ताबडतोब सूर करूया। मनोबोध म्हळ्यार मनाचे श्लोक 166 नंबर चल्ला। गमतो श्लोक असो आत गेल पण पयर आमी घेतील तावळी तुम्ही मुक्तच असं ती म्हणटा ती जाल्यार आमकां कसलें रियलायज जायना ताजे बद्दल हो श्लोक असो कसल्याक आमकां कळना आमकां कसलें रियलायज जायना। संतांक जर कळटा तरी आमी देवागलोचे अंश आसत न्हय मागीर आमकां कसल्याक कळना म्हण ताचे खातीर समर्थ सांगता ती कल्ले तुमगेल्यान कल्ले खोट असो तरी ते म्हणटा ती अहंकार विस्तारला या देहाचा
स्त्रिया पुत्र मित्रादिके मोह त्यांचा, बळे भ्रांती हे जन्मचिंता हरावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता कल खातीर कल्ले आमगेल आड येता, आम्हीच आमगेल आड येता ती, आम्हीच आमगेल आड येता ती. जशी हांवें तूं सांगल्या आम्मीची प्रत्येक पंथा आमगेल अहंकार आड येता. तो अहंकार विस्तार, अहंकार म्हळ्यार कल्ले शेवटी देहबुद्धी. दोन नमुन्याची मस्त नमुन्या सद्बुद्धी दुर्बुद्धी मस्त 24 की 25 नमुन्या बुद्धी आसत. जाल्यार तान मुख्य कल्ले तरी एक देहबुद्धी आणि दुसरी आत्मबुद्धी. देहबुद्धी फक्त मनुष्याक आसता, देहभान सगळे प्राणी जातांक आसत इन्क्लुडींग मनुष्य. जाल्यार देहबुद्धी म्हळ्यार हांव म्हळ्यार फक्त देह, आणि हो देह हे नाम धारण करून जो आयला तो म्हळ्यारच हांव, तांचे भायर कले ना. आणि तो मगल देह म्हळ्यार हांवची. मगल आशिल्ले हांव कशें जावचें? कसले मगल पेन्न म्हळ्यार पेन्न म्हळ्यार हांव जाल्ले ना. मगल बुक्क, मगल दास बोलू जायना. जाल्यार फक्त सद्गुरू ही अशी एक वस्तू आसा, अशी एक परब्रह्म चीज आसा की मगल सद्गुरू म्हणटना हांवांची तांतू विलीन जावन वता. एकच चीज अशी आसा परब्रह्माची. जाल्यार बाकीच्या तांत आड कल्ले येता तर आमगेल अहंकार येता. अहंकार खंयच्यान येता तर आमगेलीची नातेवाईक म्हणा, नाती गोती म्हणटात ताका, नाती गोती. नाती गोती म्हळ्यार आमकां सद्गुरू सांगताले की तुमगे ही सगळी नाती आसत पळय, भयणी भावंड आणि कोण कोण सगळी म्हळ्यार आवय बापूसू बायल चेडवां मित्रमंडळी, स्त्रिया पुत्र मित्रादिके मोह त्यांचा. तरी एक तरी ह्या देहाचे विस्तार जाता वचुलो. हांव कोणकीची म्हळ्यार म्हाका मान सन्मान मेळच्या लागलो, शिक्षण जालें मस्त. एकेकल्यान गेले हाका इतले पाठ आसतात गो तसले हाजे कले डिग्रीजांचे इतले पाठ आसता ती की BA BCom LLB AIIB CIIB आणि कसले आणि सगळे नमुन्याचे असतात ते. आणि तितले आसून सुद्दां म्हळ्यार म्हाका असल्यांक म्हळ्यार तांकां की एक नमुन्याचे अहंकारा भायर मस्त जाणांक तांचोच अहंकार जाता की हांव कलकी आसा म्हणून. आणि तांतूय मगल चेडवां म्हळ की तांणी हांव म्हणलें तशें करता हो अहंकार. आणि त्या देहाचे विस्तार करूंक ताची विजृंभण करचे खातीर पयस जाय. एक्चुली लक्ष्मी ही आसा न्ही ती मुखार्थान वाजत गाजत येता नववधूशी. ती नारायणागल दासी म्हळ्यार आमगेल्या देवाल परब्रह्माल दासी, ती रामाल दासी सीता दासी म्हणून काम करता, तीची सगळं करता. जाल्यार ती केन्नाय अहंकारान बुड्डून वचना. ती म्हणटा हांव पांय चुरतस तेंचे बरें अशी. जाल्यार आमी तशें न्ही, आमी ते लक्ष्मी गेल्ले हे आमी लक्ष्मी गल दास जाता ती. जाल्यार लक्ष्मीला तान कलें शिकना ती. लक्ष्मी दास म्हळ्यार कलें सगळो वेळ पयसो 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 हेंची, बाकी कसले ना. तावळे अहंकार अहम म्हळ्यार कल्ले आमी पयलीं पंथा हो आत्मा हो जीव आसा हो जुगुळ्ळो. जुगुळ्ळो खंय थावन जुगुळ्ळो परब्रह्मान थावन. एक आत्म मेन जे तत्व आसा तांतू थावन एक हेंशें भायर पडलें बा. जशी लाट येता ती मस्त आनी त्या लाटान थावन समुद्रा लाटान मस्त अशी तुषार उडता ती आजू बाजू अशी खंय तरी झाडारी ना रेतीरी अशी पडटा. पडली की ताका ते रेती त्या धुळी चिकट्टा की ताका आकार येयलो. अशी आकार येना पळय तो त्या झाडाचो जालो. पानाचेर तो थेंब पडटा तो पानाचो जालो, तो समुद्राचो वर्ण येता. आणि ताका काय कळना की आपण समुद्राचो एक भाग आसा. जशी त्या एक वाघा पेट्ट्याक बकऱ्यांनी पाळले खंय, तागेल आवस गेली जन्म दितना तर ते अशी पापत भुकयले आशिल्ले. तरी एक बकरी कहंड बकरीक वायट दिसून तिने आपणाक दूध पिवन आनी
आपणाला बचड्या संगातीची त्या चेरडाकय वाडयले. तर ते चेडूं नुस्तें बॅ 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 करता. कडेर एक म्हणटा एक वाघ त्या बकऱ्यांचे झडप घालू वतना हो वाघा पेट्ट ताका दिसलो. अरे हो तरी मगल कुळांतलो, हो हांगा कल करता बॅ बॅ कल करता म्हण. तर तान्ने ताका ताण न्हू कान्ना धरून ताण हाड न्हू दाखयल तूं कसले करतस म्हण. तर पळय हांगा पळय तूं आनी हांव एक आसा ती. तरी हांव डरकाळी मारचे शकता. व्हडी डरकाळी मारली. बाकी सगळ्यांनी धांवन वचलो. वाघा पेट्ट मात्र थंय व्हरलो. तर तुका तूं अशी आवाज आसता बलो आवाज काडी समची तशी. तर हांगा तशें नाही तेमी ती कड्डेर तो वागूच जालो. तशी एक पंत आमकां आमगेल अहंकार वचुलो, हे देहाचो अहंकार वचुलो की आमगेल आत्मा मुक्त जाता आनी त्या परब्रह्मांत एक जायना पडय. आमी जशी तो वाघा पेट्ट वागूच जालो तशी आमी परब्रह्मांत विलीन जाता ती. आमगे सद्गुरूंत विलीन जाता ती. मगल सद्गुरू म्हळ्यार हांव जाता. हांव मगल सद्गुरूच जाता. जशी परिसाक हे परिसणे आसता न्ही, परिसान लोखंड जाता, लोखंडाचे भांगार जाता. जाल्यार ही परिसाने लोखंडा भांगार जाता पण परीस जायना त्या लोखंडाचे. जाल्यार गुरूंगल तशें न्ही, सज्जनांगल तशें न्ही. सज्जनांगल संगतींत आमी सज्जन जातात. आतां आमगेल दिश चुकल्या. कशी दिश चुकल्या तर हांव म्हळ्यार कोणकीची म्हणून मगल देह, मगल चेडवं, मगल नात्र, मगल विस्तारू, मगल बायल, मगल प्रॉपर्टी, मगल स्टेटस. हांव अमूक कारान थंयूच भोंवतलो, हांव अमूक हांतूंची, म्हाका सगळ्यांनी उदो उदो करका. एक येवची भितरी तो बशिल्ल्या हाजेर सिपायचेर वदरता. उठान म्हाका सलाम कशी करनी तुवें म्हूण. तो गलती हो गई साहब, माफ कीजिए म्हूण उठावन सॅल्यूट करता ताका. म्हळ्यार इतलो हो व्हड जाता. आनी घरान बायलेगल गुलाम आसता तो, तें चलता ताका. पण हांगा म्हळ्यार नुस्तेंपणी आपणागल एक अहंकार गाजोवचे खातीर आनी तेमीत कल जाता स्त्रिया पुत्र मित्रादिके मोह त्यांचा. इतले हें जाता तर ते आनी पयशाच गुलाम जाता. पयशाच गुलाम म्हळ्यार इतले की पयशा शिवाय कली सुचनाची. ताका कळना बावड्याक की हो पयसो हांगा सोण वचका लागता मरतना. बळे भ्रांती ही भ्रांती आसा. हो मोह स्नेह स्त्रिया पुत्र मित्रादिके मगल स्त्री मगल पुत्र. चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, नॉट टू अस. तें लक्षांत दवरका. तशी ना जाल्यार मगल तांचेर कंट्रोल आसता आशिल्लो. मगल कोणाचेरय कंट्रोल ना. मगल स्वता देहाचेर तरी मगल खंय कंट्रोल आसा. हांव भले मस्त काळजी म्हूण घेता जाल्यार आमी कितले श्वास घेवन आयले ते आमगेल आमकांच कळना. गप्प जाता ती आनी गप्पच जाता ती तशी. तर ताजे खातीर कल करका. तर त्या पयशाच हें म्हळ्यार कितले बापरे. ते एक पिक्चरांत एक पद आशिल्लें म्हाका मस्त आवडटालें. एक नमुन्याचें गांवांत तुमी पळयलें हांवें एक वासुदेव म्हूण येता. वासुदेव म्हूण येता तो जगान कशी चल्ल्या म्हळ्यार ताजें वर्णन करून सांगता. तशी हे अहंकाराचें रूप पयशाचें बिभत्स रूप तो सांगता. बारा डोळ्यांनी पाप सारी नारायण बघतो, पैशासाठी माणूस मरतो, पैशावर जगतो. देह हांव मगल देह म्हण की हांव त्या देहात चोचले करूंक मग स्त्री पुत्रांक सगळ्यांक कलकल जाय ते दिवचे खातीर म्हाका पयस जाय. पैशावर जगतो. तो वासुदेव म्हूण फालफाल्यार येता की ना आनी चिपळे वाजोवन नाचता. ते मोर पिसा टोपी घालून येता. वासुदेवाची ऐका वाणी जगात नाही राम रे, दाम करी काम येड्या दाम करी काम, दाम करी काम येड्या दाम करी काम. पैशाची जादू लय न्यारी तरी पुरवा त्याची हाव, आई सोडून घेतय पैशाच्या मागून धाव. जन्मापासून सारी माणसं, जन्मापासून सारी माणसं ह्या पैशाची गुलाम रे, दाम करी काम येड्या दाम करी काम,
दाम करी काम येड्या दाम करी काम. आणि ह्या हांतू वाईट दिशेने ह्या अहंकाराने ती मनुष्य वाईट दिशेने भरधाव धावता सुटता. त्यामुळे परमात्म्याला तानू धूर 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 ताक दिसतात तांतूंच मगले बरेपण असं म्हणून चुकीच्या दिशेने तो धावता. आणि कल करता कुणी जुगार सट्टेबाज कुणी खेळ कुणी जुगार सट्टेबाज कुणी खेळतय कुणी मुंबई मटका चांडाळ चौकडी जमती कुणी घेतो एकच गुटका. शर्यत घोडा चौखुर सुटला. शर्यत घोड म्हणकले आमगेर मनाचे एकलं घेता म्हणून दुसरं घेता एकला मन धांवता. हांव 2 बेडरूमात घेतले तरी हांव 3 बेडरूमात घेता. म्हाका टेरेस अशी फ्लॅट जाय. न्हिदोनच्या कितली जाग लागता आमकां. हे फर्निचर जाय ते फर्निचर जाय. सगळ्या घर तशी असता. आमगेले घर फर्निचर पळयलें इतलें चमकुंच्या जाग आसना. आतां किंमत कितली जाल्या म्हळ्यार वी आर वेस्टिंग सो मच. हां तर तशी जावं नये. तरी प्रत्येक जण एकमेकांक कंपेर करून शर्यत घोडा चौखुर सुटला फेकला त्यानं लगाम रे दाम करी काम येड्या दाम करी काम दाम करी काम येड्या दाम करी काम. आणि तो कल करता तो देवाक सुद्धा व्यवहार करता. तो म्हळ्यार सगळे पूज बीज ताका मान दिवंका. ते कुंभ स्नानाक म्हणून वता ती साधू म्हणून घेता ती जाल्यार पयलें स्नान कोणें करचें ताजी मस्त प्रेस्टीज आसली. ताजे खातीर झगडे देव वरलं बाजूक स्नान वरलं बाजूक एकमेकाल पाय्यार हें करून स्टॅम्पीड तशी सुद्दां जाता. तरी ह्या कवडी दमडी पायी कुणी जाळून टाकी गाव बगल मंदी सुरी दुधारी मुखी देवाचं नाव रे दाम करी काम येड्या दाम करी काम दाम करी काम येड्या दाम करी काम. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी अहंकार विस्तारलो. फक्त देह एकदा जन्मायतन कितले आशिल्ली 6 पौंड 7 पौंड 10 पौंड. हां जाल्यार विस्तार कितलो चलता जो. आणि सगळ्यांक मोह घेवन हें वाडलें. तशी जन्म बळे भ्रांती हे जन्म चिंता हरावी हे कडेन आमकां हें सगळें सोडून वचका लागतलें. हो देहाक चिकी खाट्ट खुट्ट जालें की हो भिल्लो भिवन कलें अर्थ ना ताका तितलो भिल्लो. ह्या डॉक्टरा पळय त्या डॉक्टरा पळय हें करी कोणें कल्लें करूं शकना ती. पयशे फुकट. आतां लता मंगेशकर इतले व्हड गायक ती पाप कड्डेर तिगल अवस्थेचे व्हिडिओ दिलेलो तांणी. पाप सगळे नांकां नळी आणि हें ते सगळें तिका अशी धोर ती चमकूंच्या जायना. तिका 2 माणूस धोर न्हू कंपल्सरी चमकयताली. कितली दयनीय अवस्था देहाची. जाल्यार मनान स्ट्रॉंग आशिल्ली. कल्ल्याक मनान स्ट्रॉंग आशिल्ली ती तर ती संगीत म्युझिकांत आशिल्ली. म्युझिक हें एक देवाल रूप असं. तें एक सज्जन संगतीचें सत्संगतेचं म्युझिक नाम भजन हें कायम म्हणटाली. त्याने ती हांत आशिल्ली. तर तिका मुखार कल जातलो हाजी चिंता ना. आणि आतां आपणाक इतलें आसा तें सोड वचका म्हण ताजी चिंता नाशिल्ली तिका. जाल्यार ती कळ चुकलें की हें इतलें आशिल्लें आतां कसलें आपणा उपयोगा येना म्हूण कळ्ळें. तरी त्याने ती सदा संगती सज्जनाची धरावी. सज्जनाक संगती धरल्या कल जाता. कल जाता. संत तुकाराम सांगता ती संत संगती घेतल्यार तुम्ही संत चरण रज लागता सहज वासनेचे बीज जळोनी जाय. आमकां मोह जाता हाजी म्हळ्यार कल जाता. मोह म्हळ्यार नेमकें कल्लें. तरी वासन म्हळ्यार एक हे वायट वास येत न्ही तस नमन्याची आसक्ती. सक्ती म्हळ्यार कंपल्शन की म्हाका तें जायीची. जाय म्हण तूं पयस कमावंका लायफ एन्जॉय करचें ना हांवें करका जाल्यार मज्जितलो व्हड कोणी ना.
मस्जिदलं पैसे कोणाले ना, मस्जिदलं बुधवानपण कोणाला गी ना. हा म्हणले तशी घडता आणि घडका घड्डना जाल्यार कोणा ती घड्डनी तांकां ब्लेम ते खुंटीक हे लायतात न्ही. तशी मुख्य आजूबाजू मनुष्य कले की हांव कले निर्णय घेतलो आनी तो चुकल्यार तो कोणा चुकलो दुसऱ्यांचेर ब्लेम घालचे खातीर पंचिंग हे म्हणटात तशी तशी लोक असतात ती अहंकारान विस्तारलेले, देह विस्तारून घेतिलो, देहादीक सगळी जाण आणि ताजो मोह वासना जी वाढता ते संत चरण रज नुसते धुळी कण जरी लागले तर आप्यापीची ही वासना मुळा सकट जळून वता. म्हळ्यार संत आमकां नेमके कल दिता ती सांगात. पण संतांक इतले महात्म्य कल खातीर तर संत म्हळ्यार तांणी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हाजो तांणी अंत केला. ते संत अशी जाय न्ही तांणी धक्के खावन साधन कोण ताजो अंत केला. त्यामी ती त्या परब्रह्मात विलीन जालेले असतात. तांकां सगळी ताकद असता. जर त्या ताकदी सांगा ती प्रत्यक्ष देव सुद्दां जे दिवचे शकना ते आमकां गुरू दिता ती, हे संत दिता ती. म्हळ्यार आमगेल मनाची दिश बदलता ती. जशी या पैशाचे गुलाम रे म्हणून आम्ही धांवतो सुटल्यान खंय मस्त धूर आयले आमगेले आवसूल येता न्हू. हां तर वासुदेवान त्यान सांगले वासुदेवाची ऐका काणी वाणी जगात नाही राम रे म्हणतो. दाम करी काम येड्या दाम करी काम. आमकां दिसता जगांत राम खंयस हांवची राम अशी हांवची देव म्हणून घेतलेले असता ती. तरी तसल्यांक गेली संत नुसते तांकां उबारून अशी दिश बदलता ती. हाचे खातीर एक दृश्टांत कळचे खातीर हांव सांगता. सान्न चेडवो न्ही नुकतेच पांय धांवता ती कल खातीर धांवता तांकां कळना तांकां पांय आयिल्ले आसता तांकां धांवचें आसता. एक कोणता मगली ना ती आमी दुबय आशिल्लीं तरी एक हाजेर समुद्रा वेळेर फिरू वचूंक सांजे तर तीन दोग जाणें बामण बायलां उलयता राबिल्लीं आनी हें चेडूं हांव आशिल्लें थंय तर हांव म्हळें तें चेडा पळया म्हण चेडा तो घुसळ्ळें जाल्यार कितले वेळ दोन घेवन राबतलें आनी तें राबता पांय आयिल्लें चेडूं तो जी धांवच्या लागली न्ही ती त्या आवस बापसुल्यान दूर 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 वचच्या लागली. तिगल म्हाका थंय धांवच्या जायना कशी पूण कोर न्हू मस्त दूर पावली. काळजीशी म्हाका ही येदीन दिसता ती पण हांव कल केलें धांवन वचून ती कशी पूण पकडलें उबारलें आनी उपराटी उबरें काडयलें उपराटी कोन्न उबरें काडयलें विंगड दिशेन सम उपराटी दिशेन तिका कळ्ळेची म्हळ्यार निरागस चेडूं न्ही तें. तशी मन आमगेलें मूळ निरागस आसता. मूळ आमगेलें मन आमी जेन्ना जल्मा येता ती निरागस आसता. तर संतान संगतींत वचून की आमगेल मनाचेर जी धूळ जे हे चिक्कोल दाटला की तो ते घालयता ती आनी आमगेल दिशा उपराटी दिशेक उबरें काडयता ती. आतां धांव म्हण धांव जे ह्या बाजून धांवता उपराट दिशेक ते करेक्ट दिशेक धांवच्या लागली तर आमगेले आवस बापूय वचून आमी पावलीं धांवन धांवन धांवन. तशी आमकां संतांगेलो उपयोग तो जाता कळ्ळ्याक. तरी लोह परिसासी न साहे उपमा सद्गुरू महिमा अगाधची ते खंयचेय हाका ते आमकां मदत करतात. लोह करतात पयले लोहावारी म्हळ्यार भांगार कशी भांगार न्ही हें लोखंड घट्टी आसता तशें ते आमकां सहनशक्ती वाडयतात. मुख्य गुरूंगल महत्व संतांगल महत्व कले आमकां ते सहनशक्ती वाडयतात कळ्ळें. म्हळ्यार आमकां गोतनाची आमी बिछुडल्यान ती आमगेले आवस बापूय तो जुगुळ्ळें ती म्हळ्यार कळना दिश बदलयता ती आनी धांवन धांवन थकलेली आसता ती त्या वेळार आमगेल सहनशक्ती ते आमकां स्वतागेल शक्ती आमकां दितात. आतां धांव मगल शक्ती घेवन धांव ते लिफ्टय दिता ती कितली बेगी तुका जाता तितलें धांव आनी ते आमगेल बोट घेवन आमची सांगाती येता ती प्रत्येक पंथा. ताजे खातीर सदा संगती सज्जनाची धरावी. सज्जन हांगा नुसते जान मात्र न्ही सज्जन तर जालेची. आमगे स्वामीजी आमकां देहांत आशिल्ले मस्त पण मार्गदर्शन देहांत आशिल्ले संतांगेल मार्गदर्शन लागता. कित्याक म्हळ्यार जर आमगेल मनाची अजून इतली कॅपॅसिटी जाय न्ही की कोणें देह दवरला तांचल्यान थावन कसलें मार्गदर्शन मेळ्ळें अशी आमकां जर कळना तरी तेंची तत्व गुरू अनेक तत्व एक अनेक गुरू आसता ती जाल्यार तत्व एकच आसता. तें तत्व महत्वाचें आनी तें तत्व आमकां गायड करता मार्गदर्शन करता
दर्शन करता म्हळ्यार क्रमण आमी करका, मार्गक्रमण आमी करका, आमी चमकुंका, आमी धांवका. ते आमी सांगात येता, जरूर येतात जाल्यार आमी धांवका, आमी आनी कसले डिफिकल्ट आयल्यार तांकां सांगची. हां, आनी तीच आमगेली आवसुजात ते आमकां परब्रह्मा थंय होवन पावयता ती. तितली तांगेली कोणी कशी आसत ते आमकां हें करना ती, तुच्छ करना ती. इतले दिवस तूं पयशा गुलाम जावन धांवतालो, इतलो तुका अहंकार आशिल्लो, हें आशिल्लें, आतां कशी तुका ना बा. संतांगेल्या चरणांत आयली की आमगेली दिशाची बदलता. दिश बदलच्या कल्ल जायी ते आतां आमी मुखार दासबोधान पळोवया. तर हांगा फक्त संतांगत संगत म्हळ्यार कळ्ळें की प्रत्यक्ष संत मनशांगेली संगती. हां, देवागेल तर जाल्ल्यांची संत सगूण पुजाय सांगता ती. सगूण पुजा रामागेल पूजा करा ती, रामागेल नाम घे ती. नाम हो अत्यंत बरोची सत्संग संतांगेल संगती, कारण ते नाम रुपानेच असतात. आमी तांगेल नाम म्हळ्यार तांगेल प्राण आसता. तो प्राण आमकां तांगेल प्राण ते आमकां दितात, नाम दितात म्हळ्यार. ते नाम घेवच्या लागले की एक्क नमुन्या बदल जाता न्ही, ते आमगेल आमकां कळना. आमगेल दिश बदलता, उपराटी जाता. आनी आमी चुकून आमी चर्च गेट वचची ते विरार पाविल्ली, परत विरार टू चर्च गेट ट्रेनान बसतात. फास्ट ट्रेन, फास्ट धांवता तें चर्च गेट दिकान आमकां जाय आशिल्लें तें. तशी थंय आमगेली आवस बशिल्ली आसता आमकां मेळूंक. हां, आमी तावळ आमकां उडा जाता, अरे हय आमकां हांगा कसलें मेळ्ळी, पण हांगा एक नमुन्या आत्मीक समाधान जाता. कितलो बरो वार सुटला, कितलें बरें थंड जाता इतले गरमी दिवसांत सुद्दां. आनी कशी ते ट्रेन खूब करून वता, गंमत गंमत, ही सगळीं झाड धांवता ती, हें धांवता ती अशी. आनी आत्तां उत्सुकता येता ते संतांक पळोवन, ओड लागता. न्हंय एक सागरा मेळची ओड लागता. हां, ओड म्हळ्यार कळ्ळें एक नमुन्याचे ध्यास लागता, ध्यास लागता. तशें तो आमकां संतांगेल संगतीन फायदे कळ्ळें, ध्यास लागता आमकां. हां, ती दिश आमगेली बदलता ती मनाची, आनी आमी शेवटी वचून पावता ती. म्हणून समर्थ म्हणटा ती, अहंकार विस्तारला या देहाचा, स्त्रिया पुत्र मित्रादिके मोह त्यांचा, बळे भ्रांती हे जन्म चिंता हरावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. सज्जनाची धरावी कोणाला धोर नये, सदा केन्नाय वायट संगती धोर नये. वायट संगती म्हळ्यार मन ब्लॉटिंग पेपरशें आमगो तसो. तर ते जर खंयचेय कोणाले आर्ग्यू करच्या लागले, कोणें वाटेर ते उलयता, तर तांगेल संगतीन आमी राबल्यार आमी तांगेल ते दुर्गुण आमी हें करता ती, कळ्ळें, टिपून घेता ती. ब्लॉटिंग पेपर कशी शाई, तेल, उदक सगळें टिपून घेता. जाल्यार ते ब्लॉटिंग पेपर एक वायट जाल्यार काण दुसरो घेवचा जाता, टिश्यू पेपर दुसरो घेवचा जाता, फडको दुसरो धुवन घेवचा जाता. जाल्यार मन तशें न्ही, आमकां तेंचें मन वापरका, तेंचें मन वापरका, तेंचें शुद्ध करून वापरका. तर संत संगतीन कल जाता, आमकां नाम मेळटा, आमकां ते लिफ्ट दिता ती, आमकां गती, सत्संगती म्हणटा ती, गती मेळटा. गती म्हळ्यार वेग, आनी गती म्हळ्यार स्थिती सुद्दां. स्थिती सुद्दां आमगेली बरी जाता, आनी गती येता, ताका वेग येता. आमी आशिल्ले कडेन थापशी बैसना ती. हां, पयली येता ती शुन्यावस्था. शुन्यावस्था म्हळ्यार नेगेटिविटी वचून आतां आमी शुन्य अवस्थेंत येतात. पयले तावळी कले एक एक फावट तशें जाता, शांत बशेंशें, नामय ना, कसले विचार ना ती. इथे म्हळ्यार वायट विचार कशी घालोवचे हाजी प्रॅक्टिकल मार्गदर्शन ते करतात संत, करून घेतात ती आमच्या थंय. जाल्यार तांणी सांगिल्ली तशी आमी वागका, वागच्याक आमी अनन्य जावन श्रवण भक्ती करका, आनी तशें चिंतन मनन करून वागका. वागना पडे आमगेली मनाची दिशा हगूर 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 कार कशी हें जाता न्ही, तशी एक एक फावट तरी संत इतले प्रभावी आसता ती, तांगेल एक वाक्याने, एक संदेशाने आमगेली दिशा, मनाची दिशा एकदम उपराटी जाता. म्हळ्यार आत्मबुद्धील्या दिश वता, आमगेलें तोंड आत्मबुद्धीलें जाता. आनी आमी थंय थावन जे सुसाट धांवतात न्ही, ते ताबडतोब आमकां आत्मज्ञान सुद्दां जावचें शकता. तर हें जें आसा त्यांनी ते सांगता ती, सदा संगती सज्जनाची धरावी, कदापि संगती दुर्जनाची न करू नये. दुर्जनाची, दुर्जन म्हळ्यार कळ्ळें की नुसतें मारामारी करतले ते मात्र दुर्जन न्हय.
तर वाईट विचार करतले हां उगीच आणि कोण आगली देहबुद्धी असती अहंकार असती त्या दुर्जनची म्हळ्यार ती वायटच संगती तस संगतीन जाल्यार आमकां दिसता रे वय तांगेल आव बापूस आसत तांगेल बायल चेडवां ती इतली पळयता ती तावळ मल्ल्या मात्र कले ना म्हण कंपेर करून हांवें तांचे खातीर प्रॉपर्टी करता हांवें हें कोण दवरता तें हांव लागली पैशाचे गुलाम रे दाम करी काम येड्या दाम करी काम ती दिशा आशिल्ली हांग येवन आमी कल जाता ती अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा मन माझे केशवा मन माझे केशवा काबान घे काबान घे नामदेवाक वायट दिसलें तशें आमकां नाम गुरूंनी दिलें नाम तोंडांत येना जाल्यार आमकां वायट दिसता ताजे बद्दल नाजाल्यार आमगेली दिश जर चुकीची आशिल्ली तर आमकां ताजी वायटय दिसना म्हळ्यार कले दिसनाच आमकां देहबुद्धीच वय आत्मबुद्धी म्हूण कले आसता हेंच आमकां पट्ट नाशिल्लें जाल्यार आमगेली मनाची दिशा सत्संगतीन बदललेली न्ही ती आमकां तर नामाची ओढ लागता नाम घेवंक म्हूण दिसता आनी येना जाल्यार ताजें वायट दिसता हें वायट दिसचें ही बरी सुदारణ आसत वायट दिसल्यार म्हाका कले चुकता अशें कळ्ळें मात हांव सुदारच्या मार्गा वता तें कळटा आमकां आमी खंय चुकता ती आमकां चूक दिसच्या लागता ती इतले दिवस आमी फक्त दुसऱ्याक चुक आनी तांचेर वदरताले आतां तशें न्ही आमगेली चूक आमकां कळच्या लागता ती तशें जाता तेमी ती जय जय रघुवीर समर्थ आतां आमी दासबोध जाल्या वळया आमगेल्या दासबोध भोगोम तसो गेल पंथांची आनी पळयल्या की दुश्चित निरूपण म्हणून पळयल्ले वय की नाही दशक 8वा समास 6वा आमी करता आसत 6व समास तातूंत दुश्चित निरूपण तर एक कल सांगलें दुश्चितपणा आळस आनी निद्रा ह्या तिनी मोक्ष प्राप्तींतू किंवा साधन मार्गांतू अडथळ जावन आसत जाल्यार ताजेर उपाय आसत समर्थांनी सांगल्यार ताजेर डेफिनेटली उपाय आसत इतले दिवस हें म्हळ्यार कल्लें दुश्चित म्हळ्यार कल्लें हें सांगच्यान तुजी वेळ घालयलो जाल्यार सांगील मस्त जालें आमकां तांतून भायर पडचें आसतें कशें पडचें तावळी समर्थ सांगता ती सावधान जावन कायम शुभ मंगल जाय जाल्यार तुमी सावध आसका सावधान राबून दुश्चितपण सोडका चिक्के लक्ष बाजू वत्ता म्हळकी ताका ताण हाडका अशें खोगीरशें घालता घोड्याक न्ही खंय ताणें अशी तशी पळयल्यार तो वाटेन तें धांवता म्हणून तांकां अशी तोंडाक अशी खोगीर म्हणटात ताका अशी बांदील आसता मागीर तांकां मुखार मात्र दिसता अशी तशी पळोवच्या जायना तशी आमी स्वता घाल तोंडाचेरीची दोळ्याचेर खोगीरशें घालून घेवंका हांगा थंय पळोवची ना मनाचेर खोगीर घालका नुस्तें दोळ्याचेर न्हय मनाचेर घालका मागीर तें मन त्या घोड्या वारी वायट धांवता तर तागल दिश आतां बदलल्या जाल्यार परत दुसरे दिशेन वचूं नये आनी दुश्चितपण आसूं नये म्हळ्यार वाटेन ते विचारय येवं नये म्हणून नाम घेवंका दुश्चितपण सोडच्या कल करका आमी सतत नाम घेवंका साधन करका कायम सावध आसका म्हळ्यार कलें वी शूड बी अवेर कल्ल्याच अवेरनेस आसका आमकां आमगे ध्येयाच अवेरनेस आसका आमगे इतले दिवस रस्तो चुकलेलो आमी उलटे दिशेन मस्त मुखार मागशी वचुली ते आत्तां आमी पयलीं शून्य अर्था येवंका म्हळ्यार वायट गुणय ना ती पण बर गुणे अजून येयली ती असली ताका शून्य म्हणटात आनी थंय मायनस आशिल्ली वचुले स्लेट क्लीन जाली जाल्यार आत्तां म्हाका आनंदाची गरज आसा म्हणना पडे हांव कल करका साक्षेप म्हळ्यार आलशीपणाचेर मात करका मात कशी करची तरी एकल्याक भोवची हांतू पाप मस्त नुकसाण जाता खंय बरी डिप्रेशनशें आयिल्लें तर तो फ्रेंडाले अशें म्हणा की हांव कसलें केलें तर की म्हाका यश मेळना तर हांव कसलें करूं म्हाका डिप्रेशन येता असो म्हणून तर तांणी कल सांगलें त्या फ्रेंडान सांगलें काही नाही तो चिके सेंट असो आशिल्लो ताणें म्हणलें की बाबा तू ना आता सकाळी लवकर उठायचं कर तेवढं फक्त करच
सकाळी लवकर उठायचं, काही होऊ दे, किती वाजता झोपू दे, तू लवकर उठ म्हणून सांगले. 4 वाजता उठ बघू मग. हां, तर तो 4 घंटे उठावच्या लागलं. तर कितले न्हीद येईल तरी तांगे सांगल्या म्हणून तो करू लागला. मला विश्वास सांगा, विश्वास सज्जनांचेर विश्वास. सकाळी उठावच्या लागलं. आज 4 घंटे उठावून सगळे 24 तास लागले हातान तसं ती म्हणून आपण सकाळचा कितलो वेळ मेळटा, शांत बसलो, ध्यान केलें, मुख्य न्हीद येऊ नये म्हणून व्यायाम केलो, तोंड बीन धुलें, फर्स्ट क्लास एक च्या घेतलो आनी कामा जो लागलो तो व्यायाम केलो, हें केलें, वाचन केलें तागेलें. हां, आनी जप केलो, एकाग्र मनान जप केलो. इतलें बरें आनी फ्रेश दिसलें. कडे वॉका वचून येयलो, कडे तागेलें काम केली, समज टायम टेबलचेर तागेलें काम जाली. तेमी कल जालें, आळसाक जागो ना जालो. साक्षेप, साक्षेप म्हळ्यार कलें कायम प्रयत्न, प्रयत्न, एक्टिविटी, सतत एक्टिविटी म्हळ्यार कळ्ळें की वर्तमानान जगचें, आत्तां कल करचें, आनी घडेन कल करचें, आनी घडेन कल करचें. गृहिणीक हो प्रॉब्लेम येना. सहसा बायल मनुश्य जो घर सांबाळटा ती, तांकां हें वेळ कशी घालोवचो हो प्रॉब्लेम आसना. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक क्षणाक कलेपणी काम वाट पळयत आसता. फक्त तें काम करता करतना आमी मागशीचे मुखार कशें जावचें हाजी चिंत करता बसून ते आमगेल्या प्रगतींत आड येतात. तेमी काम करतना नाम घेवंका, नाम सतत घेवंका. जप केलो, सकाळ उठोन 4 घंट्यार बसून 2 तास जप केलो, तें जालें. वरलेले तुमी 22 तास कल करतात तरी कामांत नाम घेवंका अशें दिसता. पण काम करता नाम कशें येतलें? नामांत काम करता, गुणगुणत गुणगुणतच प्रसन्न मनान कल काम करचें आसता. केलें न्ही, प्रत्येक रांदप केलेलें प्रसाद जाता, ताजी टेस्ट वाडटा. तशी जेवणाक कोणाकय वाडल्यार केल्यार तांकां धष्ट पुष्ट जातात. ती चेडवांक दिल्यार तांचेर संस्कार जाता. ती तशी जें करचें तें करचें, तें नामांत राबून होच सत्संग, सतत सत्संगांत राबून एक्टिविटी आनी प्रेजेंट टेन्स तें करचें, आलसाचेर मात करची. हां, तशीच एलर्ट राबून निद्रेचेर विजय मेळोवंका. आमकां जेन्ना मस्त न्हीद येता न्ही, तावळी एक जाग्यार अशी बसली की आमी न्हिदून पडटात. तस वेळार जपा बसना, तस वेळार वॉक घे. हां, नुस्तें अशी हें म्हणटा ती कल म्हणटात ताका उबरल कडेची एक्टिविटी, पांय वयर तो कोर न्हू, तें हेंकां परेड करतात न्ही, तशी हें केल्यार एक नमने उत्साह येता, उत्साह येता. मागीर एक पंत न्हीद उडली की कड्डेर आमी एकदम बरी जातात. तेमी ती जो सावध आसत, जो प्रयत्नशील आसत, हां, जो दक्ष म्हळ्यार एलर्ट आसत, ताका ताबडतोब मोक्ष मेळटा अशी तांणी सांगल्या. तर आतां ते आमी वाचच्या, थोडे श्लोक वरलेले ते आमी पयलीं वाचून कडे मुखावेल पळोवया परत. तरी त्यांनी सांगले दुश्चितपणा, आळस करणे हे सगळे. तरी काही श्रोत्यान परत प्रश्न विचारलो. हां, कळले की किता दिवसा होते मुक्ती सज्जनाचे निसंगे, तो प्रश्न असं बरोबर असं. तरी हांग सांगल्या ऐकायाचे प्रत्योत्तर, श्रोती व्हावे निरोत्तर, संत संगाचा विचार ऐसा असे. लोहो परिसेसी लागला, थेंबुटा सागरी मिळाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. आता हांगा लोहो परिसेसी लागला, परीस म्हळ्यार एक फातर असते, हांगा आमी सज्जन म्हणून धरया. हां, आनी आमचे असले लोखंड, लोखंड म्हळ्यार कलें काळे कुट्ट जाले पण जड, जडमती, लोखंड जडमती जाल्यार लोखंडान बरे गुण, प्रत्येकान बरे गुण आसतात तेनी वायट गुण आसतात. ते आमकां दिश बदलना पडे, सत्संग करना पडे. संत शिकयता ती की कशी दुसऱ्यांगेले बरे गुण टिपचे मनाने आनी आमगेले वायट गुण घालोवचे आनी तांगेले टिपून आमी आत्मसात करचे आनी आमगेले बरे गुण आमी दुसऱ्यांक ताजो उपयोग करून दिवचो. ही ती हें आसत. तर तशी ते लोखंड म्हळ्यार पयलीं ताजी सहन शक्ती येवंका. लोखंड तशें कशें जावचें, तरी धक्के खावन हें खावन मान अपमान सगळें सहन करून तान तें नामा बलान आमी तरून वचें. हां, आनी सद्गुरूंक साथ आसताची. तावळी तो परिसेसी लागला,
हांगा लोह परिसेसी लागची भितर ताजें भांगार जाता जाल्यार आमी लोह सुद्दां आसना ती, आमी लाकूड आसता ती, आमी कागद आसता ती, आमी कसले आमकां हेंच आसना, तशी आमगेलें मन आसता. आत्तां हांगा आतां उबून वचून वार आयलें की उबलें तशी. केन्ना मनांत आयलें रडत बसली, मनांत आयलें तावळ काम केलें, अशें नमुन्याचें. तशी चलना, आमकां डिसिप्लीन आसना. तर संत आमकां पयलीं डिसिप्लीन लायतात, डिसिप्लीन लायतात आनी आमकां लोखंडशें म्हळ्यार सहनशक्ती आमगेली वाडयता ती. मान अपमान कोणाक जाता, तूं अमर आत्म आस, तुका मान नाक्काची, तूं स्वताच परमेश्वर आस, तूं दुसऱ्यांक मान दिवचें शीक म्हणून. तशी तो लोहो परिसेसी लागला. हांगा एकल्याने म्हणलें की कले सद्गुरू हांचे वारी की तुमकां म्हळ्यार एकदम कल्पनेतीत देती, कल्पनेतीत म्हण कळ्ळें. तरी कल्पन केल्लें दिता सद्गुरू कल्पवृक्ष. सद्गुरू म्हणती कल्पवृक्षा सारिखे, जे जे कल्पू ते देती सके. ती एक मैत्रिणीक सांगता असं की जे जे कल्पू ते देती सके. तर ती सांगता अगे परी ते त्याहून परते, सद्गुरू त्याहून परते देती कल्पनेतीत. तुका कल्पन करू जायना, परब्रह्माचें कल्पन करू जाता. आमी पळय आयकल्या जाल्यार शाब्दीक आयकल्या, ताजी कसलोय अनुभव ना. जशी ते कल्पवृक्ष असं म्हणटात, कोण पळयल्या, आमी नाल्ला झाडां कल्पवृक्ष म्हणटात, बिकॉज इट हेल्प्स अस इन एवरी वे. तात प्रत्येक पार्टाच उपयोग जाता. तशी आमी कल्पवृक्ष जावंका, आमगेल प्रत्येक पार्टाचो, देहाचो, मनाचो, बुद्धीचो, सगळे आमगेल अहंकार सुद्दां आत्मबुद्धीमय जावंका, तावळ दुसऱ्यांक आमी मदत करका. तशी ते हगूर हगूर आमी लाकूड असो, कागद असो हगूर हगूर आमगेले लोखंड जाता. लोखंड जावन ताका परीस लागली की ताजे भांगार जाता. जाल्यार हांगा तशें न्ही, आमी लोखंडा वर आमगे सहनशक्ती वाडली, आमगेलें हें जालें आनी आमकां जर सद्गुरूनी कृपा केली तरी कल जाता. एका बीजा पोटी फळे तरु कोटी, जन्म घेती सुमने फळे. तशी झरी फुट्टा भितरल्याने एक नमुन्या कृतज्ञता, एक नमुन्या हें, आनी वेळच ना. दिसा 24 तास कमी सद्गुरूंगल गुरुतत्वात सेवा करूक. खरें म्हळ्यार हे सद्गुरू प्रती एकांत भरले ती. तें एकल्यान सांगलें पयलीं, आमी एक सत्संग केलो, तातूंत गोमटें ताणें केलें की पद म्हाका लक्षांत ना, ताणें एक पद बरोवन सुद्दां सांगिल्लें. जाल्यार ते सांगता ती एकलो एक जाग्यार बसून ध्यानस्थ बसून मनाक कंट्रोल करता. ते करूंक सगळ्यांकय साध्य जायना. एक एक ज्ञानी म्हणून ज्ञान मार्गान वता तांकां साध्य जाता. जाल्यार मन मांकडावारी, एकान सांगलें हो म्हाका सगळ्याचेर विजय मेळ्ळो म्हूण, तरी बरें म्हाका आत्मज्ञान जालें. जायत हरकत ना, तूं घार वचून तुका साधन करता राब, पण वतन वाटेरी मांकड दिसलें, मांकडाल्या मात पळोवं नाका म्हूण, कळ्ळें. ते खरें म्हळ्यार मांकड नाशिल्लींची. तरी हो हागल मनान तेच विचार चालू जाले, मांकडाले पळोवं नाका म्हूण कळ्ळें. सांगलें मांकडाले तर सतत मांकडा विचार करूं नाका म्हळ्यार ते मांकडाचेच विचार येतात. तशी आमगेले विचार, आमगेलें मन इतलें अशी मस्त त्रास दितलें आसा. तरी कंट्रोलांत आमचे असलें आमगेले कंट्रोलांत राबन तें धांवता. पण आमी कल करका, हांव जशी म्हणना ती दीश चेंज करून हांव तिगल म्हाका धांवली. तशी आमी धांवतच त्या मना सांगात वचका आनी त्या मनाक शिकोवंका, पळय तूं परमेश्वर प्रत्येकान, तूं खंय वता थंय कृष्ण आस, खंय वता थंय मगल राम आस. कितलो पळय हो मनुश्य कितलो बरो आस, तो मनुश्य कितलो बरो आस. तूं तागेले चुकी सांगता वय, पण ताच्यान बरे गूण कितले आसत तें पळय, तें पळय. अशें आमी खंय वतात थंय त्या मनाक सांगाती घेवन आमी त्या मना सांगात फिरन त्या मनाक शिकोवंक आपली प्रत्येकांत राम पळोवनच्याक आमी शिकोवंका खंय वचून थंय. म्हळ्यार कळ्ळें जाता की लोहो परिसेसी लागला तशें जालें, पण आमी लोखंड न्ही, आमी लोखंड जाता ती. आनी मागीर सद्गुरू मेळटा ते आमकां केन्ना, तावळे आमगेले भांगार न्ही, आमकां परिसत्व दितात. ते परिसत्व दितात. ताजे खातीर बहुत पापड बेलने पडते हैं, अशी न्ही की अशी. तरी सावध साक्षपी, साक्षी म्हळ्यार प्रयत्नशील, सावध आसका, दक्ष आसका, तें पुराय जावंका.
आणि थेंबुटा सागरी मिळाला अथांग थेंबुट थेंबुट मला कळलें एक सान थेंब कळलं नाही एक उदका थेंब इतलो व्हड समुद्रान पडलो येदोसो थेंब तो परत तोच थेंब काडू जातले काडू जायना तो एक जावन गेलो तशी आमी सान्नांत सान जावंका म्हळ्यार आमी त्या व्यापकतेंतू मज्जीत जावन वतात आणि ताजे खातीर थोडे रुल्स आसात तांणी हांगा सांगलें एक श्रोत्यान विचारलें म्हाका किता दिवस होय ते मुक्ती हां तर तांणी सांगलें लोहो परिसेसी लागला थेंबुटा सागरी मिळाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी म्हळ्यार कळलें दोन अर्थ आसात ताबडतोब पण तशी जावं का थेंबूट सागरान मेळ का हां व्हळ वचून गंगेंत मेळ का ती आमी लोखंड जावं का आणि आमी परिसागर संगती करका तावळ आमगेले भांगारशें जातालें आयुश्य आणि पयलीं भांगार जाता कडे परिसर तो मेळटा आपोआप मेळना तशी ताजे खातीर मस्त साधन करका हें करका तर थेंबुटा सागरी बुडालात पळया तो थेंबूट म्हळ्यार नेमकें कल्ले आमी जावं का आमी थेंबूट जावं का न्हय पयलें सागरान बुडचे खातीर तरी आरू रुमाबाई असणे आमगेली परमपूज्य आरू रुमाबाई अक्का तर तिन्ने तिगल ते हांतू सद्गुरू चरित्रांतू बरोवन दवरल्या एक हांतू की कले पाण्याहून तूप बहुमोल परंतु मासा का त्यात जगेल तशी तूप म्हळ्यार कितलें म्हारग अरे वा 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 म्हणल्यार इतले पयशे आसा ती हांव उदका थेंब कले जावं का उद दाखले खंय मेळटा नॅचरल रिसोर्स वय कितें ताका पयशे ना ती कले ना हांवें तशें न्ही म्हारग तूप हांव तुप्पा थेंब जावन समुद्रांत उडकी मारता परब्रह्मान तूं सद्गुरूचे मनांत आमी तुप्पा थेंब जावन राबया तो तुप्पा थेंब इतले हड्ड सागरान सुद्दां बुड्डना तो तेलूच रपता सागर आट्टून वता पण तुप्पा थेंब आट्टना तो मज्जीत जायना तेमीत आमी अशी थेंब जावं का तो उदकाच म्हळ्यार त्या सागराचे आमी गुणधर्म थोडपणी घेवंका तो कशी सगळ्यांक आपणागले दान कशी उदकाचे दान दिवन स्वता खारट आसता पण आपणाल खार मीठ आपणाले दवरून घेता आणि शुद्ध उदक दिता राजहंस वृत्तीने सागराला पळोवन आमकां कळटा ही राजहंस वृत्ती आसत दान करतना आमी बरेंच दिवंका वेंचून बर दिवंका वायट आशिल्लें ते मातशी गायो नचिकेतागले हान्ने बापसूने सगळे वांज गायो दान केले की ब्राह्मणाक तशी करूं न्हय आमी आमगेले वायट जालेले कले अयो हो आंब कुसू आयला गो दिवन सोडया म्हणून दान केलें घे तूं खावन वच कले आंब सुटलेली भाजी आमकां खावच्या जायना ते आयिल्ली त्या कामवालीक वच गो तूं घेवन वच ती वता थंय कचऱ्या बालदी उडयता म्हळ्यार आमकां उडोवच्या जायना आमी ती कल्ल्या दिवन आमगेले कमीपण आमी करून येता ती वे मनुश्यच न्ही जे आमकां खावच्या जायना ते आमी दुसऱ्यांक दिवं नये तशी आमी तुप्पा थेंब जावची न्ही आमी सान चिटुकलो निरागस थेंब जावंका सान्न चेरडा बरें सान्न चेरडार असले कशी आसता सान चेडू खेळता न्ही तुमी पळयलें हांवें सगळ्यांक गोतस तांगेले हातांत एक समजा खुळखुळ मेळ्ळो तो खुळू करता तर दुसऱ्यांक म्हळें म्हाका दी म्हण की दिवन सोडता अगदी सान आसतना ताका कळना ताला हातांत काण घेतले रे ते चेडू ते खुळखुळ दूर वचूलो की कांडे वारे आसता ते तागेलें मन निरागस कांडे मुखार आसल्या मात तांकां उडा जाता घेतात चितके दूर वचून कितें विसरून वतात दुसरे खेळ घेवन खेळू लागता तशें जाता तशी हें तशी केन्नाय निरागसपणे तो खेळता कडेन तशी ते सान चेडागल गूण आमच्यान तेमकां आमी थेंबूट जावंका म्हळ्यार आमी सान जावंका कशी जावंका की आमकां अनुभवात शिकची ओढ लागता शिक्का प्रती एकल्यांतून शिक्षक आसता प्रती एकल्यांत आमगेले गुरू तत्व भरल्या ते आमकां कल्लेपणी करून अरे गुरू दत्ताने श्री दत्त महाराजांनी सुद्दां 24 गुरू केले निसर्गांत तांतूं थोडे त्याज्य गुरू हे आशिल्ले गूण आशिल्ले जे त्यागार्थ तांणी टिपले ते घेवन तांणी त्याग करचो म्हळ्यार अंतर्मुख जावन ते आमच्यांत आसत की पळोवचें आनी त्या दुर्गुणांचो त्याग करचो तें शिकले कडे सद्गुण खंयचे आसत एक रोपटे हाडून आमी गुरुल्या वता ती देह पळोवची न्ही ते कशी वागता ते पळोव येद
पण कल खातीर पळोवंक ते कशें तांगेले बरे गुण एक एक घेवन तांगेली शिस्त कशी आस तांगेले उलोवच कितली मृदू वचन आस आमगे स्वामीजी तीर्थ घेतना आमी कसले प्रश्न विचारला मागशी लायन लागल्या सगळे जाण वचा 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 करतात तरी ते स्वामीजी आयकतात अशी तर तांकां मात्र आमकां सांगचें तर तांकां मात्र आयकता आनी कदाचित आमी उलयले प्रश्न बाजूच्याक आयकूनच्या पुरो आमी वी आर नॉट दॅट सॉफ्ट जाल्यार स्वामीजी जे आमकां म्हूण सांगतात आमकां म्हूण ते इतले सहज आमगेले अंतरांत वता आनी भिनता कळ्ळें म्हळ्यार ते दॅट इज मेंट फॉर ओन्ली अस तशी आमी आसता तशी आसता तर ते शिकूंक शिकता हें जें आस मौन केन्ना पाळचें केन्ना हगूर उलोवचें कोणाक मेंट आसा तांकांच सांगचें सगळे कडेन गांवभर तांगेलें हें करता बसचें ना हें सगळें आमी शिकूंक लागता आनी चेडूं जाता म्हळ्यार अनुभवा ज्ञान ते शिकूं शिकता कल्ले तागेले हातान सान्न चेडागेले हातान दी आमी ज्ञान म्हळ्यार शाब्दीक ज्ञान आमी आयकता ती सोंड दिता ती आमकां तें अनुभवचें ओड आसना जाल्यार सान्न चेडाक आमी थेंबूट जावंका म्हळ्यार कल करका आमी अनुभव घेवच्या पळोवंका नामांत आनंद आस तर नाम घेवच्या लागचें रट लावची कब सुमरोगे राम अब तुम कब सुमरोगे राम बालकपन मोह खेल गवायो तरुणपन में काम बूढ़ा होके कापन लागे निकल गयो अवसान अब तुम कब सुमरोगे राम ते रामाल नाव जे दिलेलें रटचें म्हळ्यार कले एका मागशे कल्ले ताजो अनुभव ह्या वयाना जावं रट्ट वचें आनी एक दिवस अशें येता की अनुभव येता आनी हो विश्वास आसका गुरूंचेर विश्वास आसका तशी सांज चेडूं कल करता कल्ले वस्तू दिली की न्ही वास घेवन पळयता तोंडाक घालून पळयता कडेरी वाजोवन पळयता ताजो रंग पळयता ते उडयता अशी त्या चेड्याक मोबायल आनी खुळखुळो एकच मोबायल सुद्दां कान विसाटून उडयता ते फुट्टा करता ताका गम्मत ही टाळे वाजोवन हांसता कले फुटलेले आवाज आयले री ग्लास आनी फुटले री ते टाळे वाजोवन हांसता तशी आमी थेंबूट जावंका म्हळ्यार आमकां एक नमन्या वैराग घेवंका आमकां हें तें अशी न्हय सगळ्याचे आमी स्वता ज्ञान घेवंका अनुभवान लोकांनी सांगले तो मनुश्य वायट रे म्हळ्यार ना ताज्यान सुद्दां बरे गुण आसत तावळी पळोवंक आमी ताज्यान कसले बरे गुण आसत ते आत्मसात करूं पळोवंका एकान कसलेय बरे गुण नात सगळे वायट गुण आमी प्रचिती आयले तावळ कल करका तरी तागेली संगतीन कल टिपून घेवंका की आमी कशी वागूं नये हें तो मनुश्य आमकां वागून शिकयता तागेल पेपर सोडोवचे सोड न्हू तो आमगेले पेपर सोडोवचे आमकां मदत करता हें पळोवंका आनी ताका थँक्स म्हणका तशी तर नंतर कल्लें सतत शिकचें आनी मुख्य म्हळ्यार कल जाता गो तसो आमी मी म्हळ्यार हांव आसने देह बुद्धी ती हाजी वारी खंय भिष्मावारी ताका कल म्हणटात इच्छा मरणी तर थेंबुटा सागरी बुडाला पण तो केन्ना बुडता मगल अस्तित्व मिटून वता तो थेंब बुडले की तो सागरच जालो थेंब आनी वर न्ही तशी मगल अस्तित्व मिटोवची मगल इच्छा आसता आमकां कळना म्हळ्यार ते अस्तित्व मिटयल्यार आमकां खरो मी मेळटा तांकां कितले फायदे आसा ती आमकां कळना कळ्ळें म्हळ्यार गुरू सांगता ती ते आनी व्हड आसा तूं यो म्हण जाल्यार आमगेलो आसता तितलो विश्वास श्रद्धा आसना तेमी आमी चिके भित्ता ती म्हळ्यार तांकां इतलो मज्जे यो आमगेलो इतलो प्रपंच आसा तें चोण कशें येवचें म्हण शेवटी एक दिवस वाच बंद जाता श्वास बंद जाता आनी सगळें सोण वचपाचें लागता न्हय तर वचचे पयलें आमी सगळें मेळोवंका तर ताजे खातीर हो इच्छा मरणी आसता आनी सांज जावंका सांज थेंबूट जावंका म्हूण कळ्ळें जाल्यार आमी गुरूंक विचारलें हांव एक फावट आमगेल्या गुरूंक विचारलें आमी आतां तुमी सांज जावंका म्हणटा ती जावची कशी आमी आतां व्हड जावन बसल्या ती आमगेले पयलेंची कंडिशन्ड आसा मायंड तें कशी काडचें म्हणून विचारलें तर तांणी कितलें गोमटें सांगलें ते आर्टिस्ट तर तांणी एक कागदाचेर एक लायन काडली ही एक लायन आसा ही सानी होडी कशी करूं जाता
हां तर सानी जर लायन काडली तर ही लायन ओरिजिनल लायन व्हड दिसता, जाल्यार ह्या ओरिजिनल लायनीच वयरी मुखार जर व्हड लायन काडली तर ही लायन आप्यापी ह्या लायनीक हात सुद्दां लावंच ना, ती सान जाता की न्ही. तशी तुमी दुसऱ्यांक खोडपण दियाती, दुसऱ्यांक खोडपण दियाती, तांगेले बरे गुण टिपच्या पळयाती. हां तेका पयलीं हांवें तें हाजें उदाहरण दिल्लेलें की नर्क आनी स्वर्ग म्हळ्यार कशी म्हणून. आतां जॉयंट नाशिल्ले एकमेकांक खावयता ती ते स्वर्ग जाता, आनी आपणेच खावचें म्हळ्यार खावच्याक जायना, रडता पडटा ती उपाशीची, तशी जाता. त्या निमतान आमी दुसऱ्यांक हें करचें, मोठेपण दिवचें म्हळ्यार कशी, व्हडपण दिवचें तें कशी, हेल्प करची म्हळ्यार कशी, की खंय कमी थंय आमी, जिथे कमी तिथे आमी, कोणें यो म्हाका हेल्प करूं का म्हूण सांगता म्हणना, वचून तांकां कसले हेल्प करूं जाता तें करचें. हां कडेन देवाण घेवाण, देवाण घेवाण कशी करची की तुमगेले बरे गुण तांगेले आमी घेवचे, आनी आमच्या कसले जी कसली कल आसत जे काय आसत ते आमी बरे आसतनाचे दुसऱ्यांक दिवंक. हां कसली आमगेली प्रॉपर्टी म्हळ्यार पयशाचीच प्रॉपर्टी आसतना, बरी विचारांची प्रॉपर्टी आसता. आमकां सद्गुरूनी कलेन दिल्लेलें आसता, तें आमचे लागीं धन आसता. हां आमगेले संस्कार आसतात, त्या संस्कारांनी आमी चेडवांक संस्कारीत करूं पळोवचें. काम करूं गेल्यार दुनयेंत इतलें काम आसत, आमकां 24 तास कमी पडटले. फक्त कल जाता डिसिप्लीन जायी, आनी सावध रावपा, दक्ष रावपा, आनी सापेक्षी म्हळ्यार प्रयत्नशील आसता, देवाण घेवाण आसता, आनी सगळ्यां लागीं आमी अलवार म्हणटात ताका. अलवार म्हळ्यार नाजूक बरें नातें जोडपाक, बरें नातें आमी रिलेशन म्हळ्यार प्रत्येक जाण मगल चेडवां, मगल भयणी, मगल भाव, अशें करून आमी कुटूंब अशीं जर राबलीं, एकमेकांक हेल्प करतची, हां तावळी सहज ही देवाण घेवाण जाता. म्हळ्यार आमी आपसूक तांगेले बरे गुण शिकता ती पळोवन पळोवन, आनी आमगेले सुद्दां जे कांय बरें आसत तें हें करतात. तेमी आपेपी आमगेले स्वता दुर्गूण आले न्ही ते भायर पडूंक म्हळ्यार आमकां तांची लाज दिसता, अरे म्हळ्यार कितले दुर्गूण आसा ती, तेमी ते काडचे मार्गा लागतात. आनी दुसऱ्यांक दुर्गूण आल्यार आमगेलें लक्ष वचना, हां तांगेले सद्गूण आल्यार मात्र लक्ष वता. अशी करून ही देवाण घेवाण जाता. तेमी ती हें तशी आसता, आनी ताजे खातीर आमी हें करता की तूं बुद्धी दे, तूं तेज दे, हें मदत करची म्हळ्यार कशी करची तें कवीन बरयल्या. प्रतिभाशाली आसतात कवी, हां ते संतांगेलेचे उतार म्हणून का तांकां इतलें सुस्त म्हळ्यार तूं बुद्धी दे, तूं तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, हरवले आभाळ ज्यांचे, कोणागल पाप कोणाला बाम म्हणून मरता, कोणाक कसले आभाळ कोसळलेले बारी, हरवले आभाळ ज्यांचे होत यांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना होत यांचा सारथी. आतां हांव कल करचें थंय तांकां मेळूं वचलें रे, ह्यो कशें जालें, केन्ना जालें, हें तांकां परत परत उडास करचें ना. थंय वचून तांगेले हात हातान धरून बसता ती, हां आनी तांगेले नजरेन नजर सुद्दां न्ही, फाट्टीर एक हात फिराया ती. आश्वासन आमी आसत ती, भिवू नाका आमी आसत न्हय अशी. हां तूं कसलें लागल्यार म्हाका सांग, हांव मदत करता. ही जी मदत आसता न्ही, मूक मदत, मौनांतली मदत, हां दोळ्यांतली मदत, तांकां मनाक उबारी अशी उलोवचें, तांकां आनी डिप्रेस करूंक उलोवचें ना. आतां तूं कल करतली, तुगेलो इन्शुरन्स कोणी आसतले असले सगळे विचारचे ना. आमीच तांगेले इन्शुरन्स जावंका. हो तयांचा सोबती, तूं जेवल्या वाडचें यो आमी सांगाती जेवया. हां तशी सापडे ना वाट ज्यांना होत यांचा सारथी, तांकां मार्गदर्शन करचें. एखादी कोणाकय काम आसना थंय आपणा कले इन्फ्लुएन्स लावन तांकां काम काडून दिवचें, मुखार तांणी कल करचें, तांकां मार्ग दाखोवचो. हरवले आभाळ ज्यांचे होत याचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना
होत यांचा सारथी, साधना करती तुझी जे, साधना करती तुझी जे, नित्य तव सहवास दे. जे सत्य सुंदर सर्वथा, आजन्म त्याचा ध्यास दे. हा सत्संग. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. मला स्वतःच विश्वासू. हां तरी हांगा ते सांगता ती, लोहो परिसेसी लागला, थेंबुटा सागरी मिळाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. त्या ओढ जो असता घाणेरडो नाल ताका त्या सरितेक गंगेन वच्ची ओढ लागता दिश बदलल्यारी, आणि ते सत्संगान जाता तस्त्र वाळी तत्क्षणाक जाता. तावळी कशी त्यांनी सांगल्या, सावध साक्षेपी आणि दक्ष. हे कल्ल्याच उपराटी असं दुश्चित निद्रा आणि आलस. हाका सावध साक्षेपी आणि दक्ष हो उलट उपाय. तयास तत्काळची मोक्ष, इतरास ते अलक्ष लक्षले नवचे. येथे शिष्य प्रज्ञाच केवळ. प्रज्ञ म्हळ्यारी शिष्य येथे येराग बाळांचे काम नव्हे, येथे पाहिजे जातीचे. संत तुकाराम सांगतात. वाटेल तांक बावळट लोकांक आत्मज्ञान जायना. प्रज्ञावंतस का, प्रज्ञ ताजी दवर का. प्रज्ञ म्हळ्यारी बुद्धी, प्रतिभा म्हणतात. तसे ते शिष्याग प्रज्ञा हां तिवे कल्टिवेट कर का बऱ्या लोकांना तू. तर येथे शिष्य प्रज्ञाच केवळ, प्रज्ञावंता न लगे वेळ, अनन्यास तत्काळ मोक्ष लाभे. प्रज्ञावंत आणि अनन्य तयास न लगे एक क्षण, अनन्य भावार्थे विण प्रज्ञा खोटी. तू फक्त बुधवंतपण असत जाल्यार तू अहंकार, ते आपणा बुधवंतपणाचा अहंकार झाला. त्यामुळे तू सगळ्यांक बरबरे संतांक सुद्धा चोर भामटे म्हणटा. तुका कोणाचेर विश्वास ना. तावळी ती प्रज्ञाय फट्टी. बुधवंतपणाच्या फावस ताज कसलो उपयोग ना. रान्नींत घालती कल्लो उपयोग ना. तशी तर ताजे खातीर कल जाता सद्गुरूंचेरी संतांचेरी विश्वास दवरका, अनन्य जावंका. भय म्हाका शिकून घेवचेस. हां शिष्यान कशी आसका, शरणागती आसका. म्हाका कले कळना हो भाव असल्यार मात्र तू शिकता. मगल कले चुकता हें कळल्यार हो भाव आशिल्लो मात्र शिकचे मार्गा लागता. नाजाल्यार म्हाका पयलेच सगळें गोत्तस, तूं कोण होडायल शिकयतलो म्हणल्यार ना. ताका कल्ले तो भले बुधवंत अशा फावस, कोट्यांनी कमायत अशा फावस, हां कांय उपयोग ना. कळ्ळें म्हळ्यार ही प्रॉपर्टी ताका थंय घेवन वचचें जायना. वैरणी देह बुद्धी मिती, ते देह बुद्धी मर ना तागेली. आणि हाजे जन्मांतर जन्म जन्म ताका परत घेवंका लागतात. त्यावेळी हेंच जाता म्हूण सांगू जायना. कल्ले मनुश्याक जन्मूच मेळटा म्हूण सांगू जायना. कल्ले प्राण्यांक जन्म मेळटा, हें मेळटा परत 84 लक्ष योनीच्या अंत पडत पापतो. तशी त्यामुळे ती हांग सांगल्या की प्रज्ञावंत आणि अनन्य. हांग प्रज्ञावंत आसका आणि अनन्य आसका. तयास न लगे एक क्षण, अनन्य भावार्थे विण प्रज्ञा कोटी. प्रज्ञे विण अर्थ न कळे. प्रज्ञ म्हळ्यार बुधवंतपण ना जाल्यार निरूपण कल करता ताजो अर्थ कळना. पयलीं शब्दा अर्थ कळका, शब्दानंतर भावार्थ कळका, ताजे नंतर मतीतार्थ. आमगल मती कशी हें जाता ते मती प्रज्ञ जर असल्यार बरोबर अर्थ कळटा. कळना जाल्यार विचारून घेवची तितली बुद्धी येता आणि आमी विचारून घेतात. तसो तो अर्थ कळका. हां आणि विश्वास बसता. आणि प्रज्ञे विण अर्थ न कळे, विश्वासे विण वस्तू ना कळे. म्हाका मस्त बुधवंतपण असं, हांवें अर्थ कळ्ळो, म्हाका सगळें कळ्ळें जाल्यार विश्वास ना जाल्यार संतांचेरी भय. तांणी म्हणलें न्हय, तूंच अमर आत्मा आस, तूंच आत्मा, तूंच परमेश्वर आस. हाजेर अनन्य भावाने जर ते हें आसता न्हय सुरवंट आसता, ताजे भोंवती तो भुंगो अशी कोशांत वता. तावळी तागेल पॅरंट्स अशी गूं 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 करून फिरता ती. म्हळ्यार तूंच अमर आत्मा आस, तूंच अमर आत्मा आस. ते भ्रमर कीटक न्याय म्हणटात. तो कीटकाक पाक्क फुटता ती आणि तो भ्रमर जावन ते जाळ तोडून भायर येता. तशी आमी आतां कोशांत आसा ती, हां अभक्त आसा ती. ते आमी विश्वासाने ज्या हाजे आमी केन्नाय पळयनी, खंयच्याच अनुभव ना, पण ज्याने पळयल्या अनुभव घेतला ताजेर अनन्य भाव आणि अत्यंत श्रद्धा आणि विश्वास. होच भवानी शंकर आमगेलो.
भवानी शंकर म्हळ्यार विश्वास आनी श्रद्धा हे तांचे विश्वास ना जाल्यार वस्तू आकलन जायना. म्हळ्यार ती वस्तू आमकां मुखार येयली तरी आमकां दिसना, कळना. मुखार हाण दवरलें तरी आमकां तें फील जायना. ताचे खातीर एक विंगड हें लागता. तेमी ती कल जाता. प्रज्ञा आनी विश्वास दोन्ही असल्यार कल जाता. प्रज्ञे विण अर्थ न कळे, विश्वासे विण वस्तू ना कळे, पण प्रज्ञा विश्वासे गळे देहाभिमान मुख्य थेंबुटो जावन जर मज्जित जावंका सागरांतू आनी सागराची व्यापकता जावंका आमकां त्या व्यापक परब्रह्मांत आमी एक जावंका जाल्यार देहान वचूं जायना. तेमी देहाभिमान गळत कशी प्रज्ञा आनी विश्वास सहित आमी गुरूंक जर शरण वचुली म्हळ्यार आमी कल्ले ना. बावळटशे जावन तुमी करतात तें खरें, तुमीच सगळें करा ती, हांव कल्ले करना म्हळ्यार कल्ले जायना. ते मार्गदर्शन करता ती आमी मार्गक्रमण करता. तरी देहाभिमान गळता आनी देहाभिमानाचे अंती सहजची वस्तू प्राप्ती. सत्संगे सद्गती विलंबची नाही. सावध साक्षेपी विशेष प्रज्ञावंत आणि विश्वास तयास साधनी सायास करणेची न लगे. विश्वासाचेरच सगळं जाता. आणि बुधवतपण म्हळ्यार ते सांगतात न्ही सार असार पळय त्या प्रमाणे आमी पळोवचें. ते गेलपंता आमी सांगल्या की स्थूल पंचमहाभूत कशी आसता ती ताजी पेल्यान वच्चें आमकां म्हणून ताचो विचार करचो. आकाशांत आनी परब्रह्मांत कल फरक आसा हाजे बुधवंतपणार आमी विश्वास दवरून हें करचें आनी आमकां ताज्याय पेलदिकान वच्चें आसा जाल्यार अशी कोण कोण कोर न्हू आमी मुखार 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 वता ती तावळे आमगेल परिक्षा घेतलो आसत. ती देवी आसत, ती माय आसत, ती बोटीन आमकां घेता वय जाल्यार निग्रह जोर परीक्षा घेता. मस्त साधन तांगेर कशी आमी टिकतात की ना, आमी लोखंड जाल्ल्यात की ना म्हूण पळोवच्या व्हडी व्हडी कठीण परीक्षा घेता. तांक तूं जर पास जाली तरी तीच होर न्हू तो सद्गुरू तत्व म्हळ्यार कसलें तो ती आनी तें सगळें मेळून तत्व जाता. ताजें अस्तित्व तो ती आनी तें हाजें एकत्रीत अस्तित्व जें आसा तो सद्गुरू आमगेलो. तो सद्गुरू परब्रह्म तांक तूं तो आमकां एक करून घेता. यो बाळा आत्मज्ञान एक जा. ताचे खातीर संपूर्ण शरणागती जावंका. जाल्यार नुस्तें शरणागती म्हळ्यार तुमची सगळें करी हांव करना म्हूण जायना. तरी सावध जावंका साक्षेपी विशेष प्रज्ञावंत आनी विश्वास तयास साधनी सायास करणेची न लगे. इतर भाविक साबळे मागीर ते जे भोळे भाबडे भाविक आसता ती तांकां केन्नाय आत्मज्ञान जायना. आमी बुधवंत ना ती ओके सगळे जाण बुधवंत आसना ती जाल्यार आमी भावीक आसा ती भावूक आसा ती आमकां देवाचेर विश्वास आसा, गुरूंचेर विश्वास आसा तावळे आमकां मेळची नावें म्हणून. तर ताजें उत्तर हांगा समर्थ सांगता ती इतर भाविक साबळे तयास ही साधने मोक्ष जोडे. साधू संगे तत्काळ उघडे विवेक दृष्टी. साधू संगान कल जाता ते जे भाबडे म्हणटल पळय तांकां कस कशी लावचें म्हळ्यार कल्ल जेपण आसा विवेक दृश्टी खंयची सार खंयची असार खंयची कस हांव नेमकें कल करता आसत ताजो कल फायदो आसा की नुकसान आसत. म्हाका नेमकें कल्ल जाय म्हगें ध्येय कल्लें हें कस लावचें म्हणटात परीक्षा. ते कशी लावचो ही हक्क विवेक दृश्टी म्हणटात. सारासार निवडचें. साधू संगे तत्काळ उघडे विवेक दृष्टी. त्या भाविकांक सुद्दां सद्गुरूंगेल संगतीन कायम राबल्यार जाल्यार कल जाता कायम हाका महत्व आसा. संपर्कांत सातत्य आसता. मुख्य म्हळ्यार साधनेन सातत्य आसता. त्या सातत्य साधनाचो संपर्क दवरून साधन करता आनी त्या संपर्कांत सद्गुरूगेल संपर्कांत साधन आसता. गेट कनेक्टेड रिमेन कनेक्टेड फॉर एवर. नाजाल्यार आप्यापी जायना. परी ते साधन मोडू नये. विवेक दृश्टी आयली की अरे वा म्हाका विवेक दृश्टी आयली म्हाका सद्गुरूंगेल कली गरज ना. नो साधन ते मोडू नये. निरूपणाचा उपाय निरूपणे लागे सोय सर्वत्रांची. सगळ्यांक मेळटलें परब्रह्म सगळ्यांक एक जावचें जाता. कोणचे के भळे भाबडे आसा ती सगुणां पूज करतले तांकां सुद्दां मेळटा. तांकां विवेक दृश्टी येता तुमी कल करता ते पळया ती म्हूण. आता मोक्ष आहे कैसा कैसी स्वरूपाची दशा त्याचे प्राप्तीचा भरवसा सत्संगे केवी. आज सत्संगाने ताजी प्राप्ती जातली हाजो भरवस कशी येतलो म्हणून. ऐसे निरूपण प्रांजळ पुढे बोलिले असे सकळ
श्रोती होऊन या निश्चळ अवधान द्यावे श्रीराम. हां, तर आता समर्थांक वाईट दिसलें की त्या हांग तूं बैसून मला हांग इतले परखड उलोवन घेतात, परखड उलयता ती. म्हळ्यार कोणाक वायट दिसच्या फावस जे भोळे बाबडे आसा ती तांकां कली गती नावे. आमी प्रज्ञावंतच आसकावे, आमी प्रज्ञावंत ना ती. आमगेर कोणाचेर धड विश्वासूय बैसना. तावळे आमी कल कोरका तरी साधू जनांगेल संगती सोड नये. सत्संग कायम कोरका. तांगे निरूपण ऐकिलेच ऐकावे, लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे पुन्हा पुन्हा. ताजे स्वाध्याय करका, स्वाध्याय चिंतन मनन करका. आत्ता तुम्ही हांगा आतां इतले एपिसोड्स जाल्ले जाल्यार कोणा गेले ताजेरी कसलेय कॉमेंट म्हणून येना. येना जाल्यार म्हाका कसलो फरक पडना. फरक पडना. कला म्हळ्यार समर्थ करून घेतात आनी पण कसलोय फरक पडत तुमच्यान पडत की ना, कसले डिफिकल्टी आसा की ना हेंवूय कळना. तुमी तें समजा तुमकां मिस जालें, इतले दितात आमी खावच्या दिता ती ते यूट्यूबार आनी सगळं घाल्ल्या, पण ते सुद्दां तुमी नियमीत आयकतात की ना. एक पंत हें आयकून मात्र चलना. परत तालेगी संपर्क सातत्य आनी संपर्कान सातत्य हें दवरका. त्यांनी ती कल जाता की आमगेल अवगुण आमकां कळटा ती. तर समर्थ सांगता ती वायट लेखू नाका ती. समर्थ हांकां पांयपण सांगता असत श्रोत्यांक. अवगुण त्यागावया कारणे, न्याय निष्ठुर लागे बोलणे, श्रोती कोप न धरणे, ऐसिया वचनाचा श्रीराम. हांगा हो समास समाप्त जाता. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे दुश्चित निरूपण नाम समास षष्ठ श्रीराम. हांगा हो समास पूर्ण जालो. आतां वेळ लागलो आसतलो पण ताका प्रज्ञावंत जावंका, अनन्य जावंका, सत्संग करका हें सगळें जावंका जाल्यार परत परत निरूपण करका. परत परत तेच पॉयंट सांगका लागता ती, तेच आयकूंक लागता ती. समर्थ आयकयता ती आनी कडेन पाप तांकांचे पाप दिसता आमगेले ते सांगता ती. तुमगेले अवगुण वचका ती म्हळ खातीर आपण परत परत न्याय निष्ठूर जावन आपण कठोर जावन तुमकां पाशण म्हणलें, तुमी फात्तरशे आसत म्हणलें, तुमकां परत मनुष्या जन्म मेळटलो अशें दिसलेंच कशी, लाज कशी दिसना तुमकां. इतले पाप करून तुमी परत मनुष्य जन्म मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. हें सगळें आमकां सांगका लागलें की पाशाणपुणी बरो तुमी नाका ती अशी इतलें निष्ठूर उलोवंका लागलें. इतल्या म्हळ्यार तुमी सुदारका म्हळ खातीर. सो डिप्रेशनांत वच्चे खातीर न्हय, सगळ्यांकय पाम्म लागता ती प्रत्येकल्यांक. इत्याक प्रती एकांत तो परमेश्वरूच आसा, तुमी परमेश्वर रूप आसा ती. तर मुखार आतां समास जो आसा न्ही तो भोग आमचो समास आसा. आमी नंतर करया. ताजें नांव फक्त सांगता. मोक्ष लक्षण. मोक्ष लक्षण ते सांगता ती ह्या दशकांतले 6वे समासांत आतां जाल्लेल्या सत्संगानंतर कितले दिवसान मोक्ष मेळटा हें उत्तर दितना ते तात्काळ मेळटा म्हूण श्री समर्थांनी सांगलें. जाल्यार पण तात्काळ मेळना मग आमकां मेळना हें कारण मिमांसा सांगतना ते सांगता ती की तुमगेलें दुश्चितपणां म्हळ्यार फिजिकल प्रेझेन्स एकाग्रता ना मनाची. मन हांगा थंय धांवता, प्रेझेंट टेन्सांत एवेलेबल ना आयकूंचेक. हांव सांगता असं तूं खंयकी पळयता सकल्याचो तरी विचार करता असं. तें दुश्चितपण हो प्रधान अडथळो, मुख्य अडथळो. तरी ह्या समासांत आत्ता ते सांगता ती 7वे समासांत की मोक्ष तत्काळ कशी मिळू शकता हाच मार्ग त्यांनी सांगला. मनुष्या बंधनाचे कारण जर समजून घेतलें आणि त्या कारणाचें निर्मूलन केल्यार ताका लगेच बंधन मुक्त जाता. ताजे खातीर फक्त विश्वास जायी, प्रज्ञावंत जायी, विश्वास जायी, श्रद्धा जायी आनी साधन करता. तर हो आमी मोक्ष लक्षण मुखालपंत घेवया आनी हांगा आमी वाणीक विश्राम दिता आनी श्रोत्यांगेले चरणांचेर श्रीराम राम रूप जाले श्रोत्यांगेले चरणांचेर समर्थ रूप सद्गुरूंगेले चरणाचेर हें विवेचन पुष्प आमी सगळ्यांनी मेळून अर्पण करया. आनी तांगेले प्रार्थना करया की आमगेलो सत्संग केन्नाय आमकां सत्संग जाल्यार थंय जुगळच्या दिवं नाका. आमी पयलेंच आवसूल येता जुगुळ्ळें ती
तरी सत्संगांत जुगुळच्या दिवनाक देवा तुका सत्संगात दवरी कान्ना गेट दोन परत परत हाड बसई ऐकूनच्याक कोण आयकना ती तर एक रिक्वेस्ट असं दोन नमुन्याचे लोकांक कसले प्रश्नच ना ती ज्याक सगळे कळल्या आणि वळल्या तांकां प्रश्नच असना ते अनुभव आयला जाल्यार बहुतेक 80% लोक असतात ती की तांकां पुऱ्या माथ्या वेल्यान गेलेले असता कल्लेय कळना म्हळ्यार कसले कारणामीत आसतले म्हळ्यार आयकूंच म्हूण आयकता ती किंवा हें आमी बरं सांगील जाता मग सांगचें हांव तो हांव एक मायक असं हांव फक्त मायक असं समर्थांनी उलोवन घेतना ताका एक नमन्या फ्लो असता ते फास्ट असता ताका वेग असता त्यांनी तितले वेगान एकेकल्यांक ग्रास्प जावच्या पावना तरी परत परत ते रेकॉर्ड आयकूंक आयकून ताचे नोट्स घेवंक ती तुम नेमके कल्ले कळणी हें विचार घेतल्या फायदो कोणालो तुमगेलोच फायदो आमगेल कळना आमगेल सुद्दां फायदो जाता इथे म्हळ्यार ते प्रश्न आमकांय ते प्रश्न पडलेले असतात ती आनी मस्त जाणांक पडलेले असतात ती त्या सगळ्यांक फायदो जाता तुम्ही प्रश्न विचारले ताजे आमी उत्तर दिवच्याक समर्थ दितले समर्थच उत्तर दिवच्याक ते दितले तेमी ती कसलेपणी आमी हान तूं व्हिडिओ तूं शेअर करा ती लायक करा ती कॉमेंट करा ती अशी घालना ती कळ्ळें म्हळ्यार हें विद्या दान आसा हें दान आसा हांत आमी अशी घालूं शकना ती दीस इज नॉट कमर्शलायज थिंग जाल्यार आमगेल हिता खातीर आमीच प्रश्न विचार खातीर कले कळना जाल्यार विचार नेमका तांकां तूं कसली लाज ना इथे म्हळ्यार दुसऱ्यांगेल खांद्यार थंय बंदूक हें कर न्हय कळ्ळें तुमकां आवड न्ही जाल्यार आवड न्ही सांगा ती भोव फास्ट वतस चिके स्लो करी म्हळ्यार तें करता ती भोव स्लो वतस तेंच कल्ल्या सांगता म्हळ्यार ताकाय समर्थांगेल उत्तर आसा सगळ्याक उत्तर आसा आनी ते हळू 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 ते ज्ञान अशी उलगडत वता फूल कशी घोमटें फुलता न्ही तशी तें ज्ञान अशी फुलता कळ्ळें ताजी परमळ येता ती तशी आमगेल्या मनान परमळ येवंक आमकां आनंद मेळका जाल्यार आमी प्रश्न विचारका ती प्रश्न विचारका जाल्यार आमी परत परत ताल्ल्यानी संपर्क दवरका परत जाल्लेले हें विवेचन परत आयकूंका ताजे नोट्स घेवंका ती शांत चित्तान आयकूंका दुश्चितपण करून न्हय हां अलर्ट असून आयकूंका आनी ताजे प्रश्न विचारका ती प्रश्न येयनी जाल्यार बरेंच आसत पण समजा कसले तुमकां दिसले तर अनमान पावनाका ती आमकां वायट दिसना कसले तुमी आमगेले अगेन जरी म्हणलें म्हाका अजिबात आवडना म्हण तरी हरकत ना हां निदान तुम्ही वाचलें तुम्ही ऐकलें हाजी पूण एक आनंद आसता न्ही दीश हगूर बदलतस हाजी समाधान पुणी समर्थांक मेळ्ळो होय की ना तर आतां त्या आमचे खातीर त्यांनी ती रामाल्या कळकळीची प्रार्थना करता ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया आमगेल तळमळटा ती लोक म्हणून तांकां वायट दिसता आमगे अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी तांकां सावरच्याक सुद्दां कळना पाप तितली सुद्दां गती ना तेमी हे देवा हे रामराया तूंची तांकां सावरी कठीण जावन पडल्या दीस कसले सती एक नमन्या म्हारगाई हें तें हँड टू माउथ जगत असत लोक हां कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शांती मंडळी श्रोतेगण हो वाईट लेखू नका ती जाल्यार खरेंच संपर्क करा ती हो अद्वैत ग्रंथ मराठीन तसं म्हण ताजी कमी पण जायना कळलं न्ही ताजी वॅल्यू कमी जायना आणि समर्थ स्वता सांगून घेता असं ती अरे कितले आमगेलें अहो भाग्य ते म्हणटा ती तुमकां कळना जाल्यार विचारा तेमी उत्तर दिता ती तर विचारचें कोणी काम आमगेलें न्हय हां कमर्शियला खातीर ताजे कडेन आमकां पयशे बिशे ते कळले ना ते व्हिडिओन तुका की म्हळें
अयो कितले लायक जाले, इतले लायक मेळ्ळे, तितले लायक मेळ्ळे, अशी अंगठे दाखयले. नो, वी डोंट नीड इट. त्यापेक्षा तुम्ही मनापासून, तुम्ही मनान कल्ले ते मन मोकळे करा ती समर्थाले बी. त्या ग्रुपान केले प्रश्न घाला ती, घाला ती. अमूक हातून अमूक पार्ट आपणा कळणी, एवाय नंबर दिवचो आणि तांकां सांगचें हें आपणा समज कळणीचें की परत इलॅबोरेट करून सांगता बाय म्हणून. डेफिनेटली ताजें उत्तर समर्थ दितले. नमस्कार.